गोंय कस्टम्साच्या टिमीन दाबोळे विमानतळार परत भांगरांच्यो बिस्कुत्यो धरल्या त्या 720 ग्रामांच्या भांगराचे मोल खंय 19,92,000. एअर इंडियाच्या फ्लायटीत सिटाच्या पॉकेटात हे भांगर लिपयल्ले मेळ्ळे. 4 भांगराच्यो बिस्कुत्यो खंय एका काळ्या पाकिटात घाल्ल्यो आशिल्ल्यो. कस्टम ऑफिसरांनी पॅसेंजराक विचारल्यार कोणूच मुखार आपले म्हणूंक तयार ना. चौकशी चल्ल्या. म्हापशेकारांच्यो उदकाच्यो कटकटी सोंपना. खोर्ले, कोलयेघाटेर, एकतानगर, फुकटवाडी आनी बाकीच्या वाठारांत लोकांक उदकाक नित्याच्यो कटकटी. 1 आनी 2 दीस न्ही, लोक सांगता ते प्रमाण 2 म्हयने जाले तांकां उदकूच सारकें येना. पयशे दिवन टँकर हाडून दर एकलो आपापली वेवस्था करता. PWDत गेल्यार एई जेई मेळना. फाशेस पेड्ड्यार जावन लोक विटल्यात. आमकां ते आतां खोर्ले सामके खोर्ले एरियेक थोड्या घरांनी उदीक येता. मोजक्या घरांनी उदीकूच ना. आमकां कमी ते 8 दीस जाले उदीकूच ना. नळाचो प्रॉब्लम, उदकाचो सामको प्रॉब्लम. आमकां 2 म्हयने आयले खूब त्रास आसा उदकाक लागून. उदका टँकर ना टँकर आमकां अजून आमी कोणे हाडलो जाल्यार प्रायवेट हाडला कोणे. जाल्यार गव्हर्मेंटाचो आमकां कोणेच हाडूंक ना अजून पासून. बिलां मात येतात. हय, बिलां म्हयन्याचे येतात. आतां कितले दीस जाले तुमकां प्रॉब्लेम? जाले डिसेंबरांसून सारकें स्टार्ट जाला. आमकां सातिंगण वारें उदीक ना, ताका लागून आमी हांगा पळोवपाक गेल्ले. ए कडेन जे कडेन सुद्दां गेले ते आमकां मेळोंक ना. ओके, ते म्हणटा उदीक ना, हांगासून प्रेशर सोडला आनी कितें तें चालूच आसा. आतां 6 दीस जाले उदीक ना आमकां. आतां लोक आमचे येवन चल्ले. जे कितें सांगीत आसता जे म्हणटा आमी धाडला लायनीचेर म्हणटा अजून म्हणटा कोण येवंक ना. तेंच्यांनी थंय अस्नोडे ते चॅक करूंक जाय. हे म्हणटा हांगासर उदीक धाडिना, अस्नोडच्यान टाकी तेंची भरना म्हणटा हांगासर. अस्नोडे कितें जालां तें पयलीं चॅक करपाक जाय. आनी लायनीचेर कोण आसूंक जाय न्हू. लायनीचेर सांगचो वयता जाल्यार कोणूच आसना. तर कोण एटलीस्ट सोडपाक तरी आसूंक जाय. कोणूच नासता थंयसर लायनीचेर. मेन प्रॉब्लम म्हणल्यार अस्नोडच्यान तें उदीक हांगा हेंच्या टाकयेन भरना म्हणटा. जाल्यार अस्नोडे थंय कितें जालां तें तरी पयलीं पळोवंक जाय न्हू. उदीक आनी खंय वयता. भरना जाल्यार हांव कितें म्हणटा भरना न्हू. भरना जाल्यार दुसऱ्यांक खंय उदीक येता. उदक येयना मागीर दुसऱ्यां कडेन वचचें लागता. येयलें जाल्यार मातशें येता, ना जाल्यार येयना. आतां केन्नाच्यान प्रॉब्लेम तुमकां? आतां 2 म्हयने जाले. अजिबातूच ना अजिबातच येयना. येयलें जाल्यार मातशें येता, ना जाल्यार येयना. आतां तुमी टँकर हाडटा तो पयशे ते सांगता आतां बिलां सारकीं येतली म्हणून. हाल्ली ते येतली बिलां भरपूर येतली. हाल्ली तर तशें येतली म्हापशेच्या काँग्रेस ब्लॉकान आता खुर्ची आंदोलन सुरू केला. 2 दिसां भितर प्रश्न सुटना जाल्यार PWDच्या इंजिनियरांक आराम खुर्ची दिवन निशेध करपाची तयारी जाल्या. ह्या 2 दिसां भितून जर उदक सुरळीत जायना, सारकें जायना जाल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंटान कितें आसूं दे. हे आतां उदकाचो प्रॉब्लम, हे 2 दिसां भितर उदकाचो प्रॉब्लम स्टार्ट जायना जाल्यार हे आमी खुर्ची आहा पळय आराम खुर्ची ही इंजिनियरींग डिपार्टमेंटाक आमी दितली. आनी म्हाका दिसता ही आराम खुर्ची घेवन तेंच्यांनी घरा वचपाचें, कारण डिपार्टमेंट वचून काम जायना. तुमी पयलें आसतलें की फाटल्या हेका फ्रांसीस डिसोजानूय सांगलेलें, म्हणजे आमचो जो MLA आसा तेणी सांगलें आमकां उदक मेळना. म्हाका तरी दिसता की ह्या आमदाराक कितें तरी BJP पार्टी एक टॉर्चर करून दिसता. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. केरीचो आजोबा गोंयांत आनी गोंया भायरूय जागृत म्हूण फामाद. मंगळारच्यान केरीच्या आजोबाची जात्रा सुरू जाली. जात्रेक केळीचे घट दिवपाची प्रथा. पळोवया केरीच्या आजोबाची फामाद जात्रा. भाविक ज्या घटनेन किंवा आशिर्वादान येतात ते की आजोबाचे जे पारंपरीक जत्रा उत्सव जी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोंयासून सगळ्या गांवांसून ती जी कामां तेंच्यांनी आखलेली आहा. आजोबा देव ह्यो आमच्या नवा नवसाक पावणारो, प्रसंगाक पावणारो आनी कामना पूर्ण करून देणारो ती जी सांगण्या प्रमाणे आमचे जे महाजन आहात
त्यांची सेवा करतात त्याप्रमाणे ते जे त्यांची जे असे भाविकांची जी मागणी असतात ती त्यांची मागणी करून त्यांचं सांगणा करतात त्याप्रमाणे त्यांच्या वर्सांचे वरास त्यांची जी कामां जी असत ती पार पाडतात आणि यशस्वी जातात त्याचे खातीर ह्या भाविक आमचे वर्सांचे वरास असेच वाडत चललेले आहा. नवसाप पावणारो देव लोक घट बी येतात आणि कोणाच्या रुपान येता आनी पावतात ही तेची एक विशेष आसा. खूब जाण सांगतात तुमकां कितें तरी आजोबा कोणाच्या रुपान येतात त्यांच्याच फॅमिलीच्या आणि पावतात आणि म्हणून त्याची प्रचिती लोकांक प्रचिती त्या प्रमाणे लोक येतात. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.